मोगाचनो दियाकोन विशान विनोमोनिस आनी दियाकोन आश्वत डिसोजा हांच्या ह्या जकी संस्करणेच्या देवस्तुतेंत वांटिल्ले जावंक आयिल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक मोगाचो येवकार मागता. पास्काच्या सतोळ्यांत उल्हासूंक आनी देवाक अर्गां दिवंक आमकां आनी प्रत्येक जावन बेलतंगडी फिरगजगारांक आनी एक वर्तो अवकाश मेळ्ळा. हेच फिरगजेंत ल्हानवड जावन कार्मेलीत बेसांत 12 वर्सांची लांब तरबेती संपयल्या उपरांत आज हे दोग जण उमेदवार याजकी दिक्षा घेवंक आयते जाल्यात. ह्या वक्ता आमच्या मिसांवा विशांत आनी प्रत्येक जावन एका याजकाच्या मिसांवा विशांत आमी नियाळ करूंक फावो. बावतिस्मांत आमकां सर्वांक एक राय प्रवादी आनी याजक जावन मागले देखून आमी सर्वां जेजूच्या सार्वत्रीक याजकपणांत भाग घेता. पूण एक याजक आपणाचे संस्करणेद्वारे ह्या मिसावांत लागशिल्ल्यान भागीदार जाता. एक याजक जावन तो देवाक पर्जेच्या नांवी स्तुती भेटयता. एक मेस्त्री जावन तो पर्जेक शिकयता आनी एक गवळी जावन आपणाच्या ताब्यान दिल्ल्या लोकांची जतन तो करता. हे ती थोडे मिसांव आज हे दियाकोन हातीन घेतात. त्या भायर हे दियाकोन कार्मेलीत वर्दीचे सांदे. ताणें आपल्या वैयक्तीक आनी समुदायाच्या मागण्याद्वारे देवा संगी एकवट जोडूंक आसा. तांच्या धार्मीक जिणेंत परिपूर्णता जोडूंक आसा. आपल्या धार्मीक जिविता सांगाता गवळीक जबाबदारी आज ते आपणायतना तांच्या पासून आमची मागणी देवाक भेटोवया. तांकां देवाच्या शेताक उदार मनान ओपून दिल्ल्या दियाकोनांच्या वडिलां पासून तशेंच तांच्या कुटुंबदारां पासून ह्या मिसावळार आमी मागया. ही संस्करणी दिवंक मंगळूर धर्मप्रांताचे गवळी बाप अदीक मानादीक पिटर पॉल साल्डाना तशेंच बेलतंगडीचे गवळी बाप अदीक मानादीक लॉरेन्स मुकुय हांगासर आयिल्ले आसात. ते आतां हेरां याजकां संगी दियाकोन आनी तांच्या वडिलां सांगाता ह्या देव मंदिरांत प्रवेश जाता आसतना आमी सर्वां उबी रावया, प्रवेश गीत गावया, क्रियाळ जावन हे देवस्तुतेन भाग घेवया. दयेकन उबी रावा. Servon
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी. शांती तुमचे सोवे आसू. मगाळ भाव भयणीनो, प्रस्तावनांत येदुळूच आयचो विशय आमकां समजयला, आमी तो जाणाव ना तर आमी हांगा आसतना. दोग जाण आमचे भाव निशान आनी अश्वत आपणाक संपूर्ण देवाच्या सेवेक पवित्र वांजेल परगट करूंक म्हूण समर्पण करता आसतना आमी तांकां सांगात दिवचो सगळ्या पवित्र सभेच्या नांवान भोव गरजेचो. पवित्र सभा संतोश पावता ह्या पास्कांच्या आठवड्यांत हर एक संगत जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपणाक संबंद जाल्ली. आनी आज दिक्षेचो संस्कार व्हडदिचो संस्कारी जेजूच्या पुनर्जीवनपणाक संबंद जाल्लो. ताच्या पाशांवाक, ताच्या मरणाक आनी पुनर्जीवनपणाक सोम्याचें मणयारपण म्हूण दर्शन व्हरच्या ह्या आमच्या भावांक देव आज विंचता. आमी ताका साक्ष आसांव. आमचे मारिफात, आमच्या मागण्या मारिफात तांचें मिसांव बऱ्या तरान करूंक देव तांकां आदार दिवन मागया. नितळ काळजान हें बलिदान भेटोवच्या खातीर आमचें उणेपण वळखून घेवया आनी पातकांचें बोगसाणें मागया. आमी सांगता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवा तुमकां भाव भयणीनो जगण्याव सारून सांगता मनान चिंतून कोणाक सुचरो वायट कामांनी बरें सजलो हांवें जायती पातकां गेल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून म्हगे सदांच संकार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेष्ठा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Krista
वाचूया. देवा आमच्या बापा, जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या दाबाजीक संभ्रमान वर्सान वरस तूं आमकां संतोष बरीत करताय. ही परब आमी फकत बैल्या दाबाज्यान संपोवंक दिवं नाका. बगार आमचो काळजाचो संतोष जिणयेचे नवे सालेन सांबाळून ससनाच्या आनंदाक तयार जावंक आमकां करपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. धर्मदुतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. एक दीस पेद्रू आनी जुवांव दोनपारां उपरांत 3 वरार जातालें त्या मागण्याक देवाळाक वेताले. तवळ जल्मतावनूच तोंटो आसलेल्या एकल्याक उखलून व्हरताले. देवाळाक वेतल्या लागीं ताणें भीक मागचे खातीर देवाळाच्या सुंदर दरवटो म्हणटात त्या दरवट्या सरशीं दिसपडतें ताका हाडून दवरताले. पेद्रू आनी जुवांव देवाळाक भितर सरतात तें पळोवन ताणें तांचे लागीं भीक मागली. पेद्रू आनी जुवांव दोगूय ताकाच पळोवंक लागले. उपरांत आमकां पळय म्हणून पेद्रून ताका म्हळें. तवळ तो थोंटो आपणाक कांय पुनी मेळटले म्हणून चिंतून दोळे वाटारन तांकांच पळोवंक पडलो. तेदवां पेद्रून ताका म्हळें, रुपें आनी भांगार म्हजे लागीं ना, पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां. नजरेतेच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चल. पेद्रून ताच्या उजव्या हाताक धरून ताका उठयलो. तक्षणच ताच्या पांयांच्या पावलांक आनी गांठींक बोळ आयलें. तो सट्ट करून उठून उबो रावलो आनी चलोवंक लागलो. उपरांत चलत उडयो मारीत आनी देवाक वर्णीत तो तांचे सांगाता देवाळांत भितर सरलो. तो चलता आनी देवाक वर्णिता तें सगळ्यांनी पळयलें. देवाळाच्या सुंदर दरवट्या सरशीं बसतलो तो भिकारी हस्सू म्हणून लोक ताका वळखलो. ताका घडलें तें पळोवन ते शर्मेले आनी अजाप जाले. देवाचें उतर हें. असली मनशा तुजे मुखामोळ पळेव गत्रेक ताचो म्या. असली मनशा तुजे मुखामोळ पळेव गत्रेक ताचो म्या. असली मनशा तुजे मुखामोळ स्वाधीन संवसारावयले सनिवासी ताचे हरीन. दर्याचे ताणे ताची बुन्याद घाल्या. नयांचे ताका दवरला थीर करून. असली मनशा तुजे मुखामोळ पळेव गत्रेक ताचो म्या. असली मनशा तुजे मुखामोळ
ताच्या पर्वता सोडूंक कोण सकल ताच्या बोविस्तानार उबो रावोंक कोण सकल नितळ हात नितळ काळीज आसलोलो तो बोंब्यांचेर आपलें काळीज उबारना तोसलो असली मनशां तुजे मुखामोर पळेव नदरेक ताचो म्यार असली मनशां तुजे मुखामोर पळेव नदरेक ताचो म्यार तसल्यांक सर्वेस्पोर आपले बेसांव दितलो सोडवणदारा देवाची तो नीत सोडतलो तसली बोजा ताका सदां सोदता ताचे मुखामोळ पळोवन अत्रेगून रावता असली मनशां तुजे मुखामोर पळेव नदरेक ताचो म्यार 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 हेब्रेवांक बरयलेल्या पत्रांतलें वाचप हर एक श्रेश्ठ याजक मनशां मदलो विंचून काडटात आनी मनशाचे तर्फेन देवा हुजीर सेवा करूंक पातकां खातीर काणिको आनी बलिदानां भेटोवंक नेमतात तोच अस्क जाल्ले निमती नेणाऱ्यांक आनी सुकून पडलेल्यांक तो खनवळाय दाखोवंक शकता आनी अस्कतकायेक लागून जशें परजेच्या पातकां पसत तशेंच आपल्याच पातकां खातीर ताणें बलिदानां भेटय जाय आरोना बरी देवान आपयलेले करीत कोणीय मनीस ही वडवीक आपुणूच हाती घेना तेच परी क्रिस्तांनी श्रेश्ठ याजकाची वडवीक आपणे जावन घेतिल्ली न्हय बगार ताका याजक नेमला त्या देवान ताका म्हळें तूं म्हजो पूत आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला तशेंच आनीक कडेन ताणें म्हळां तूं सस्नाक याजक मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वांटोवंक शकतल्या लागीं भोप घाल आनी दुखां गळून प्रार्थना आनी विनंती करूंक लागलो ताच्या मनकुल्या कल्पना खातीर देवान ताची मागणी आयकली त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सुसुल्ल्या कश्टां वरवीं विधयपण कितें तें शिकलो आनी संपूर्णकायेच्या शिखराक ताका उबारतच ताचें उतर पाळटल्या सोमेस्तांक ससनाच्या तारणाचें तो कारण जालो आनी देवान ताका मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो श्रेश्ठ याजक नेमलो देवाचें उतर हें Alleluia.
सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सौम्या जिवंत जाल्ल्या त्याच आयतारा दिसा जेजू तांचे मदले दोग जण जेरुजालेमांतावन 7 मैलां पयस आसलेल्या एम्माउस नांवाच्या हळ्ळेक पयन करून वेताले. घडिल्ल्या सर्व संगती विशयांत ते एकामेका उलयत आसले. अशें सांगाता उलयत आनी चर्चा करून वेता आसतना जेजू खुद्द लागीं सरलो आनी तांचे बराबर चलोवंक लागलो. पूण तांकां ताची वळख मेळ्ळी ना. तांचे दोळे बांदलेले बरे जाल्ले. जेजून तांकां विचारलें, तुमी चलता चलता कसल्या संगती विशयांत उलोवन तर्क करीत आसात? तेवळ ते थंयच रावले. तांची तोंडां बावुल्लीं. तांचे पैकी एकलो क्लोयोफास नांवाचो ताका जाप दिवं म्हणालो, जेरुजालेमाक आयिल्ल्या यात्रेका पैकी तूं एकलोच परकी कितें? ह्या दिसांनी थंय घडलेल्यो संगती तूं नेनाय? जेजून विचारलें, कसल्यो संगती? तांणी जाप दिली, जेजू नाजराना विशयांतल्यो. तो देवा आनी मनशां मुखार उतरून आनी करनेन एक बलिश्ट प्रवादी आसलो. आमच्या प्रधान याजकांनी आनी अधिकाऱ्यांनी ताका मरणाचें फर्मान दिवच्याक दंड दिलो आनी ताका कुर्सायलो. पूण इस्रायल परजेक सडवून हाडटलो तो होस म्हणून आमी भरवसून आसल्या. इतलेंच न्हय, आनी आतां हें सगळें घडोवन आज 3 दीस जाले. हाचे शिवाय आमच्या मदल्या थोड्या स्त्रियांनी आमकां आकांतूंक केल्लें. त्यो उजवाडचे आदीं समाध जशी गेल्ल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळनासतना त्यो फाटीं आयल्यो. आनी आपणाक देवदूत दिश्टी पडले आनी तांणी तो जिवंत आसा म्हणून सांगलें म्हणाल्यो. देखून आमचे पैकी थोडे समाधेस अशे गेले आनी स्त्रियांनी सांगलेले बरीच तांकां मेळ्ळें, पूण तो तांकां पळोवंक मेळ्ळो ना. तवळ जेजून तांकां सांगलें, तुमी कांयच समजून येनातले. प्रवाद्यांनी सांगिल्लें सगळें सत्मानूंक कितले फाटीं तुमी? क्रिस्तान आपले मोहिमेंत रिगचे आदीं हें सगळें सोंसची गरज आसली न्हय? उपरांत मोइजेतान सुरू करून सर्व प्रवाद्यांनी आनी सगळ्या पवित्र पुस्तकी आपण्या विशयान बरयलां तें ताणें तांकां विवरून सांगलें. उलयत वेता तांकां वचोंक जाय ते हळ्ळेक ते येवन पावले. जेजून आपूण फुडें वता अशें केलें, पूण ताका तांणी परत म्हणलें, आमचे सांगाता राव. आतां सांज जाली आनी घडयेन दीस बुडटलो. देखून तो तांच्या सांगाता रावंक भितर सरलो. उपरांत तांच्या सांगाता जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो. अर्गां दिवन तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेदवां तांचे दोळे उक्ते जाले आनी तांणी ताची वळख धरली. पूण तो तांच्या दोळ्या मोकलो नापेंस जालो. तवळ एकामेका ते म्हणूंक लागले, वाटेर आमचे लागीं उलोवन आसतना आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगतना आमचें काळीज आमचे भितर पेट्टलें न्हय? तेच घडये उठोवन ते जेरुजालेमाक फाटीं गेले. ते 11 जण तांचे सोबें हर सांगाता जोमो जाले तांकां मेळ्ळे. ते म्हणाले, सोमी खरच जिवान जाला. सिमांक तो दिश्टीक पडला. तवळ वाटेर आपणाक घडिल्ल्या संगती विशयांत आनी उंड मरतना आपणें ताची वळख कशी धरली ह्या विशयांत तांणी तांकां सांगूंक सुरू केलें. देवाचे उतर हे वाकळी तुका क्रिस्ता.
भावन भयणीनो, आतां याजकी दिक्षेची रीत सुरू जाता. कोणाच्याच दबावाक वळख जायनासतना आपले स्वंत कुशेन याजकपणाची जबाबदारी हातीक घेवंक फुडें येता म्हूण दाखोवंक आतां हे उमेदवार तांचें नांव उलो केल्लेंच हांव हजर आसा म्हणून सांगून फुडें येतात. त्या उपरांत आमचे प्रांतीय वडील ते ह्या वर्गाक फावत असले म्हणून दिसून आयल्यात, देखून तांकां याजकी वर्गाक उबारात म्हणून बिस्पा लागीं शिफारस करतात. देवाच्या आदाराचेर पातयेवन बिस्प तांकां याजकी वर्गाक वेंचता. तवळ आमी उबे रावन सोम्याक दिनवासुया ह्या गिताचो श्लोक गावचो. त्या उपरांत गुवळी बाप याजकपणाच्या म्हत्वा विशयान शिकोवन दितले. याजकी संस्करणी घेवंक आसात ते मुखार सरात. दियकोन विशान विनू मोनीस, दियकोन अश्वत डिसोजा, भोवमानादीक बापा ह्या आमच्या भावांक याजकी वर्गाक उबारात म्हणून पवित्र सभा मागता. ते याजकी वर्ग घेवंक फावत असले म्हूण तूं जाणाय. क्रिस्ती परजे लागीं विचार केल्या उपरांत आनी तांचेर जबाबदारी असल्याचें मत घेतल्या उपरांत ते फावत असले म्हणून दिसून आयलां. सर्वेस्परा देवाच्या आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या आदारान ह्या आमच्या भावांक आमी विंचून काडटा. उबी रावया. सोम्यातील वासुया तो बरो, सोम्यातील वासुया तो बरो, सोम्यातील वासुया तो बरो. परिमितासो बरो. देखून बसा. ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಪೀಟರ್ ಸಲ್ದಾನ್ರವರೇ, ಇವತ್ತು ಯಾಜಕ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಡೀಕನ್ಸ್ ವಿಶಾನ್ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಥ್, OCD ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಕಾಂಗ್ರಿಗೇಷನ್ನ ಪ್ರೊವಿನ್ಷಿಯಲ್ ಆದಂಥ ಅತಿವಂದನೀಯ ಫಾದರ್, ಇತರ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳೇ, ಪೂಜ್ಯ ಕನ್ಯಾಸ್ತ್ರೀಯರೇ ಹಾಗೂ ವಿಶಾನ್ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಥರವರ ಹೆತ್ತವರೇ, ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರೇ, ನಾವೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಪೀಟರ್ ಪಾಲ್ ಸರ್ದಾನ್ರವರ ಹಸ್ತ ನಿಕ್ಷೇಪದಿಂದ ವಿಶಾನ್ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಥ್ರವರು ಪುರೋಹಿತರಾಗಿ ಯಾಜಕರಾಗಿ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ವಿಶಾನ್ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಥ್ರವರಿಗೆ ನಾನು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅವರನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ OCD ಕಾಂಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಪ್ರೊವಿನ್ಷಿಯಲ್ ಹಾಗೂ OCD ಕಾಂಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ವಿಶಾನ್ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಥ್ರವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಂದರು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟು ಇವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿ ಇಲ್ಲಿ ತಂದುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಗೌರವಿಸ್ತೇವೆ. ಅವರನ್ನು ಕಾಣುವುದು, ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು, ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುವುದು ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ಅವರನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗುರುಗಳು ಇಲ್ಲದೆ
ಒಬ್ಬ ಕಥೋಲಿಕನಿಗೆ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಕಥೋಲಿಕನು ಅವನ ವಿಶ್ವಾಸ ಪ್ರಕಾರ ಅವನು ಜನಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಪರಮಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವಳಾಗುವಾಗ ವಿವಾಹ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬೆಳೆದು ಮುದುಕಿಗಳಾಗ್ತೇವೆ. ನಾವೊಂದು ದಿವಸ ಸಾವನ್ನು ಅಪ್ಪುತ್ತೇವೆ, ಆಗಲೂ ನಮಗೆ ಗುರುಗಳು ಬೇಕು. ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಥರದ ಪಾಪಗಳು ಮಾಡಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ನೀಗಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ಗುರುಗಳು ಬೇಕು. ಮನೆಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ಗುರುಗಳು ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಕಥೋಲಿಕನ ಜೀವನದ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಗುರುಗಳು ಬೇಕು. ಅದು ದೈವಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಏನು ಈ ಗುರುಗಳು ಇಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಜಕರಿಷ್ಟು ವಿಶೇಷ, ವೈ ದ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ಹುಡ್ ಸೋ ಗ್ರೇಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ಹುಡ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಓದಿ ಕೇಳಿದ್ರ ಸಂತ ಲೂಕನ ಶುಭವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎಮೌಸಿಗೆ ಹೋದಂಥ ಆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಉತ್ಥಾನಗೊಂಡಂಥ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು, ಆಮೇಲೆ ಶಿಷ್ಯರು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ಮೆಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಏರಿದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು, ಯುಗಾಂತ ತನಕ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು, ಗ್ಯಾಲಿಲಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು, ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯನ್ನು ಸೌಖ್ಯಪಡಿಸಿದವರು, ಕುಂಟರಿಗೆ, ಕಿವುಡರಿಗೆ, ಕುರುಡರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು, ಸತ್ತವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದವರು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರ ಪುತ್ರರಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಅವರ ರಾಯಭಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಗಳು. ಅವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅವರು ಮಾಡಿದ ಅದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇವತ್ತು ಶಿಷ್ಯರು ಗುರುಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೀಸ್ಟ್, ಗುರುಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಹುದಾದಂಥ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳಿವೆ. ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಬಲಿಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಿರುವಾಗ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಗೋಧಿಯ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಇದು ನನ್ನ ಶರೀರ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಭುಜಿಸಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಶರೀರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ತದೆ. ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು, ಇದು ನನ್ನ ರಕ್ತ, ನಿಮಗಾಗಿ ಸುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ನನ್ನ ರಕ್ತ, ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಾನ ಮಾಡಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ರಕ್ತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ತದೆ. ಕುಂಸಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪೀಠದ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾರಲ್ಲೂ ಹೇಳದಂಥ ನಮ್ಮ ಘನವಾದ, ಘೋರವಾದ, ಲಘುವಾದಂಥ ಯಾವುದೇ ಪಾಪಗಳಿರಲಿ, ಆ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಪಿತನ, ಸುತನ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಆ ದೇವರು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವನು ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮನೆಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವಾಗ ಆ ಮನೆ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ದೇವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ವಾಸವಾಗ್ತಾರೆ. ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೈಯಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಅವರು ಸೌಖ್ಯವಾಗ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಯಾರು? ದೇವರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದಂಡೇ ಇದೆ, ಗುರುಗಳ ದಂಡು. ಅವರು ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯವೇ ಅದು. ವಿಶಾನ್ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಥರವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯಗಳ ನಂತರ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಬಿಷಪ್ಪರ ಹಸ್ತನಿಕ್ಷೇಪದಿಂದ ಗುರುಗಳಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗದಿದ್ದರೂ ಈ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರು ತುಂಬಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಕುಂಸಾರವನ್ನು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ, ಬೇರೆ ಇತರ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಶಕ್ತರಾಗ್ತಾರೆ, ದೇವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು, ನೆರವೇರಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೂ ಭೂಮಿಗೆ ಒಡೆಯರಾದ ದೇವರು ಮಾಡಿದ ಅದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮಂಥ ಪಾಪಿಗಳು, ಬಲಹೀನರು, ಅಷ್ಟು ಏನು ಅಯೋಗ್ಯರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅವರನ್ನು ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗುವುದರೊಡನೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವಂಥ ವಿಶಾನ್ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಥ್ ಮತ್ತು ಯಾರೆಲ್ಲ ಗುರುದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡಿತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ವಿನಯದಿಂದ ನಮ್ರದಿಂದ ದೇವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ದೇವರೇ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ಯಾಜಕರು ಮಾಡುವಂಥ ಅಥವಾ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ದೈವಿಕವಾದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ಸಂತ ಜಾನ್ ವಿಯಾನಿ ಹೀಗಂತಾನೆ, ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ಯಾಜಕತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಏನು ಎಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಜೀವಿಸಿ ಉಳಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಜೀವಿಸಿ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಯ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಯದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ತತ್ತರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ ವಿಯಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಂಟ್ ಅಗಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ಹುಡ್ ಅಥವಾ ಯಾಜಕತ್ವದ ಕುರಿತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಪ್ರೀಸ್ you substitute God, you substitute Christ, and you are his lieutenants. Priests, you substitute Christ and you are his lieutenants. ಅಂದರೆ ಗುರುಗಳೇ, ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತರಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥವರು ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಸರ್ವ ಸೈನ್ಯಾಧಿಪನಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ನಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ತೊಲಗು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ದೆವ್ವಗಳು ಓಡಿ ಹೋದವು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಇವತ್ತು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತೇನೆ ತೊಲಗು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೆವ್ವಗಳು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವ ಸೈನ್ಯಾಧಿಪನಾದಂಥ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಸರ್ವ ಸೈನ್ಯಾಧಿಪನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಒಬ್ಬ ಗುರುಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತ ಎಫ್ರೇಮ್, ಧರ್ಮಸಭೆ ಪಾಲಕನು ಅಥವಾ ಪಿತನಾದಂಥ ಎಫ್ರೇಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, priesthood is an astounding mystery, great, immense, infinite. ಅಂದರೆ ಯಾಜಕತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸುವಂಥ ರಹಸ್ಯ. ಅದು ಮಹತ್ತರವಾದಂತು, ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು, ಅದು ಅನಂತವಾದದ್ದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಂಥ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗದಂಥ ಒಂದು ಮಹತ್ ರಹಸ್ಯವಾಗಿದೆ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ಹುಡ್ ಎಂಬುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿದ್ದವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಂತರಾದ ಸೈಂಟ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರೀಸ್ ಯು ಆರ್ ಗಾಡ್ ಆನ್ ಎರ್ತ್. ದೇವರು ಸರ್ವಶಕ್ತರು ಅದೃಶ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ನಗ್ನ ನೇತ್ರಗಳಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೇವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಶರೀರವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ರಕ್ತವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ವಿಮೋಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನಂತರ ಇವರಿಬ್ಬರು ಗುರುಗಳಾದ ನಂತರ ಅವರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಕುಂಸಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಿಮಗೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಕುಂಸಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳು ಕುಂಸಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯುವಕರು ಕುಂಸಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತಂದೆಗೂ ಕುಂಸಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತಾಯಿಗೂ ಕುಂಸಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನನಗೂ ಕುಂಸಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕುಂಸಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಿಷಪ್ ಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೆ ಕುಂಸಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪೋಪ್ ಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೆ ಕುಂಸಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವರು ಅಶ್ವಥ್ ವಿಶಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುರುಗಳಾದ ಈ ದೀಕ್ಷೆ ನಂತರ ಪಿತನ, ಸುತನ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮೋಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ತಂದೆಯಾಗಲಿ, ತಾಯಿಯಾಗಲಿ, ಗುರುಗಳಾಗಲಿ, ಬಿಷಪರಾಗಿ, ಪೋಪ್ ಸ್ವಾಮಿಯವರಾಗಲಿ ಪಾಪಗಳನ್ನು ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮಾಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ವಿಮೋಚಿಸ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವೆಲ್ಲ ಭಯಪಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಭಯಪಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಂಥ ಅಯೋಗ್ಯರಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಹತ್ತಾದಂಥ ಒಂದು ದಾನವನ್ನು, ರಹಸ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಗುರುಗಳು, ಬಿಷಪ್ರವರು ನಾವೆಲ್ಲ ವಿನೀತರಾಗಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಬೇಕು, ವಿನಯದಿಂದ ದೇವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು, ಯಾಜಕ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ದೇವರು ಇಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದು ಇವರ ಯೋಗ್ಯತೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಯಾರ ಯೋಗ್ಯತೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಯೋಗ್ಯತೆ ಕುರಿತು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಗುರುಗಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ದವರು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲ.
ಪೋಪ್ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಇಲ್ಲ, ಗುರುಗಳು ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಖಿಲಾಂಡ ಮಂಡಲ ಶಿಲ್ಪಿಯಾದಂಥ ದೇವರು, ಮಹತ್ ದೇವರು, ಅವರನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಯೋಗ್ಯತೆ ಯಾರಿಗಿದಪ್ಪ? ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ, ದೇವರು ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗಿರುವಾಗ ವಿನಯದಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೊಡನೆ ನಾವು ಜನರು, ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುವುದೊಂದಿಗೆ, ದೇವರೇ ಯುಗಾಂತರದಲ್ಲಿ, ಯುಗ ಅಂತ್ಯದ ತನಕ ನಮಗೆ ಗುರುಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ರಹಸ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಬಿಡಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಿ, ನಮ್ಮಿಂದ ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಗುರುಗಳು ಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ದೇವರಿಗೆ ಅನಂತ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಅಶ್ವಥ್ ಮತ್ತು ವಿಶಾನ್, ನೀವು ವಿನಯದಿಂದ ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದರಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇರುವಾಗ ನೀವು ಅಯೋಗ್ಯರು, ನೀವು ತಾಜಾ ಮನುಷ್ಯರು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಲೋಭಿತರಾದರೆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಬೀಳಬಹುದು ಎಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಧರ್ಮಸಭೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೋಧಿಸ್ತದೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯರಾದ ಯಾಜಕರಾಗಿ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ವಿನಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಇತರರೆಲ್ಲರೂ ಇವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಇದೆ, ಒಬ್ಬ ಸೆಮಿನರಿಗೆ ಫಾದರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ 7 ಪಿಶಾಚಿಗಳು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರಂತೆ. ಯಾಕೆ? ಅವರಿಗೆ ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು, ಪ್ರಲೋಭನೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಹಿಂದೆ ತರಬೇಕು. ಬಾ, ಹಿಂದೆ ಬಾ, ಹಿಂದೆ ಬಾ, ಹಿಂದೆ ಬಾ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಗುರುಗಳಿದ್ದರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ರಕ್ಷಣೆಗೊಂಡು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಪಿಶಾಚಿಗೆ ಬೇಡ, ದೆವ್ವಗಳಿಗೆ ಬೇಡ. 7 ಪಿಶಾಚಿಗಳು ಬರ್ತಾರಂತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗುರುಗಳಾದ ಮೇಲೆ 70 ಬರ್ತವಂತೆ. ಯಾಕೆ? ನಿರಂತರವಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗುರುಗಳಾಗಿರಲಿರುವಾಗ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ, ಅನೇಕ ಥರದ ಪ್ರಲೋಭನೆಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ಹಿಂದೆ ತರಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಜನರನ್ನು ಕಳಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ಗುರುಗಳು ಹಾಳಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಹೋಲಿ ರೆಡಿಮರ್ ಚರ್ಚ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ 2 ಗುರುಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಚರ್ಚಿನ, ಈ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಅವರಿಗಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರಿಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಂದರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸುವಾಗ ಈ ತನಕ ನೀವು ಇವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಿರಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಗುರುಗಳಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುವಂಥದ್ದು, ಅಶ್ವಥ್ ಮತ್ತು ವಿಶಾನ್ ಅವರು OCD ಸಭೆ, ಕರ್ಮಲಿತ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು. ನಾನು, ಬಿಷಪ್ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಪೀಸ್. ನಾವು ನಮಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಿಮಗಿರಬೇಕು, ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪುಣ್ಯ ನಿಮಗಿರಬೇಕು, ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನವಂತರಾಗಿರಬೇಕು. ಕಾರ್ಮೆಲಿಟ್ ಕಾಂಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಾಂತ ಕಾಂಗ್ರಿಗೇಷನ್. ಸೈಂಟ್ ಥೆರೇಸಾ ಆಫ್ ಅವಿಲಾ, ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಾಸ್, ಸೇಂಟ್ ಲಿಟಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತಂಥ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದಿಗ್ಗಜರು ಜನಿಸಿ ಬಾಳಿದಂಥ ಸಭೆಯಾಗಿದೆ ಕಾರ್ಮೆಲಿಟ್ ಸಭೆ. ಅದರ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು, ಅದರ ಪಾವಿತ್ರ್ಯವನ್ನು, ಅದರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ದೈವಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ತೋರ್ಪಡಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕನ್ಯಮರಿಯಮ್ಮನವರಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಕರ್ಮಲಿತ ಸಭೆಯವರಿಗೆ ಕನ್ಯಮರಿಯಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕನ್ಯಮರಿಯಮ್ಮನವರು ಯಾಜಕರ ರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿ ನೀವು ನಮಗೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತರಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಈ ಧರ್ಮಸಭೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತು ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಬಿಷಪ್ ಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೆ ಯಾಜಕ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡುವುದು ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಅದು ಎಷ್ಟು ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ಅವರಿಗೆ ಆಯಾಸಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಜನ ಬೇಕು, ದೇವರ ಸೇವಕರು ಬೇಕು. ಅದು ಯಾಜಕರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಅಭಿನಂದನೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ, ಕಾರ್ಮೆಲಿತ ಸಭೆಯ ಪ್ರೊವಿನ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ವಿಶಾನ್ ಮತ್ತು ಅಶ್ವತಿಗೆ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಿಸಿ ಸೇಂಟ್ ಥೆರೇಸಾ ಆಫ್ ಅವಿಲಾ, ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂಥ ದಿಗ್ಗಜರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
याजकी मणियारपण सेवेचें मणियारपण याजक जाल्ल्या एका उमेदवारान सुम्याच्या हिंडाची जतन घेवंक आसा. तांकां सुम्याची शिकोवण शिकोवंक आसा. तांकां सक्रामेंत वांटूंक आसात. तांचे पासून आनी आपणा पासून मागूंक आसा. आनी निमाणें आपणाच्या सजिवाचें बलिदान भेटोवंक आसा. ही जबाबदारी दियाकोनांनी सारकी समजून घेतल्या म्हणलें खात्री करूंक आतां गवळी बाब तांकां थोडी सवालां विचारतलो आनी उमेदवार वय म्हाका खुशी आसा म्हणून आपणाची आशा उचारून सांगतले. म्हज्या मोगाळ भावानो, याजकपण घेवंक मुखार सरचे आदीं ह्या परजे मुखार ही जबाबदारी घेवंक आनी ताचे कायदे पळोवंक तुमकां खुशी आसा म्हूण तुमी दाखोवंक जाय. सोम्याच्या हिंडाची जतन करच्याक याजकी वर्गांत बिस्पासो प्रामाणीक सहा वावराडी जावन पवित्र आत्म्याच्या आदारान याजकी मणियारपण सदांच सोलोवंक तुमकां खुशी आसा. शुभ वर्तमान परगटून आनी कातोलीक भावार्थ शिकोवन देवाच्या उतरांचें मणियारपण फावो ते परी जाणवायेन सोलोवंक तुमकां खुशी आसा. देवाच्या महिमेक आनी क्रिस्ती परजेच्या भाग्यवंतपणाक पवित्र सभेचे साली प्रमाणे क्रिस्ताचे गुट विशेश जावन क्रिस्ताचें पवित्र बलिदान आनी प्राजिताचो संस्कार भक्तीपणी आनी विश्वासीपणी समारंभूंक तुमकां खुशी आसा. तुमच्या अधीन दिलेल्या परजे पासत देवाची दया जोडचे खातीर थांबानासतना मागणें करची जबाबदारी पाळूंक तुमकां खुशी आसा. क्रिस्तान आमच्या श्रेश्ठ याजकान आपुणूच निर्मळ बली जावन बापाक भेटवणी केली. ताच्या लागीं दिसान दीस अदीक व्हड एकवटान जियोंक आनी ताचे बराबर मनशांचे सडवणे खातीर देवाक तुमची भेटवणी करूंक तुमकां खुशी आसा. एक याजक क्रिस्त सुसेवक आनी बिस्पासू सहा वावराडी ताणें आपलो गवळीक वावर इगर्जमातेचे शिकवणे प्रमाणे बिस्पाच्या आदेशा खाल विधेयपणान करूंक आसा. देखून आतां याजकी वर्गाक विंचलेले दियाकोन आपले हात बिस्पांच्या हातांत घालून आपल्या धार्मीक वडिलांक तशेंच गवळीक वावर करूंक आसच्या दियेसीच्या वडिलांक आनी तांच्या जाग्यार येतेल्यांक विधेयपणाची बसवणी बसयतात. तूं याजकी मणियारपण सोलोवंक आसतलोय त्या दर प्रांताच्या बिस्पाक तशें तुज्या संस्थेच्या वडिलाक मान दितलोय आनी कालतो जातलोय म्हण भास दिताय. वय हांव भास दितां. देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तोच संपूर्ण करूं. तूं याजकी मणियारपण सोलोवंक आसतलोय त्या दर प्रांताच्या बिस्पाक तशें तुज्या संस्थेच्या वडिलाक मान दितलोय आनी कालतो जातलोय म्हूण भास दिताय. वय हांव भास दितां. देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तोच संपूर्ण करूं. देवाच्या आदारा विण मनीस आदुरो ताचे निर्धार अस्कत देखून आमच्या दिव्यांक देवाच्या कुरपेचें तेल जाय. आमच्या निचेवांक सांत भक्तांच्या मजत तेंको जाय. ही मजत मागून आतां दियाकोन धरणेर सरपडटात. आमी पास्काच्या काळार सावन देखून उबी रावून संत भक्तांची लदीन घावया. दया करून उबी रावात. मोगाळ भाव भयणीनो, याजकी मणियारपणाक विंचलेल्या ह्या आपल्या सेवकांचेर सर पदवेदार देवबाप आपली शुभाम सर्गींची देणी वतू म्हणून मागया. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर,
Somia Kakutkar. Somia Kakutkar. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये. आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवंत मिंगेली. आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवंत देवदूतानो. आम्हापासून विनंती करा. भाग्यवंत स्नानिक जुवांव. आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवंत जुजे. आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवंत पेद्रू आणि पावलू. आम्हापासून विनंती करा. भाग्यवंत आंद्रे. आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवंत जुवांव. आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवंत मोरी मगदलेना. आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवंत स्टेफाना. आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवंत अंतियोकाच्या इनासा. आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवंत लोरेसा. आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवंत परपेतुवा आणि फेलिसिता. आम्हापासून विनंती करा. भाग्यवंत आग्नेसा. आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवंत ग्रेगरी. आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवंत अगोस्तिनी. आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवंत अतानाजा. आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवंत बाजीला. आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवंत मूर्तीनी. आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवंत बेनेडिक्ता. आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवंत फ्रान्सिस आणि दुमिंगा. आम्हापासून विनंती करा. भाग्यवंत फ्रान्सिस सावेरा. आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवंत जुआंव मोरिवियानी. आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवंत सियोनाच्या कात्रीना. आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवंत तेरेसा. आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवंत तोमासा. आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवंत गोंजालो गार्सिया. आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवंत जुआंव ब्रिता. आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवंत जुजेवाजा. आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवंत जुआंव पाऊल दुसऱ्या. आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवंत सिस्टर अल्फोन्सा. आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवंत कोलकाताच्या तेरेजा. आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवंत कुर्साचे मोरिये. आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवंत कुर्सा सोजुआंव. आम्हापासून
Bagheon Gesù cel anful Teresa. Ama pasot vinatică, Devacia somest Santa Băctano. ama pasot vinatică. Prăsănăza Nivaram ca Iesomia, Săruvai dantli Nivaram ca Iesomia, Sărvupat cantli Nivaram ca Iesomia, Sasnacea mornantli Nivaram ca Iesomia, Tuja munșavatara cea guta vorbi Nivaram ca Iesomia, Tuja mornani पुनर्जीवन पोना वर्वी Nivaram ca Iesomia, पवित्रत्म्याच्या देण्या वर्वी Nivaram ca Iesomia, आम्ही पातकी Tucelagi magtaway kam ka, तुझे पवित्र सभेक सलय आणि सांभाळ मुन Tucelagi magtaway kam ka, पाप साहेबा आणि सोमेस्त वर्गांच्या मणियारा तांच्या बेसान सांभाळ मुन Tucelagi magtaway kam ka, सर्व लोकांक बरवो शांत आणि शांतीन लागी हाड मुन Tucelagi magtaway kam ka, आमकां तुझ्या सेवेंत घट कर आणि सांभाळ मुन Tucelagi magtaway kam ka, या विंचलेल्या आशीर्वाद दी मुन Tucelagi magtaway kam ka, या विंचलेल्यांक आशीर्वाद दी आणि पवित्र कर मुन Tucelagi magtaway kam ka, या विंचलेल्यांक आशीर्वाद दी पवित्र कर आणि अभिषिक्त कर मुन Tucelagi magtaway kam ka, जेजू जिव्या देवाच्या पुता Tucelagi magtaway kam ka, क्रिस्ता आयकामका Krista ay kam ka, क्रिस्ता दयेन आयकामका Krista dayin ay kam ka. सर्वेस्परा आमच्या देवा, ह्या तुज्या सेवकांचेर पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद आनी याजकी कृपेचें बोळ दी. तुजे मुखार पवित्र सेवेक आमी तांकां समर्पिता. तुजे अगणित उदारपणान तांकां सांबाळून व्हर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देखून बसा. याजकी संस्करणेची भोव पवित्र घडी ही धर्मदूतांनी पवित्र सभेच्या सेवकांचे तकलेर हात दवरून पवित्र आत्म्याची मजत मागले बरी. आतां गवळी बाप उमेदवारींचे तकलेर आपले हात दवरून तांकां दिक्षा दितले. अशें ते सोम्याच्या याजकपणान लागशिल्ल्यान भागीदार जातले. बिस्पांनी हात दवरले उपरांत हांगासर आसले सर्व याजक उमेदवारींच्या तकलेर हात दवरून मागतले. ह्या वेळार आमी पवित्र आत्म्याचें गीत गावून ताची मजत ह्या उमेदवारींचेर मागया.
आतां गवळी बाप उमेदवारींचेर संस्करणेचें मागणें म्हणटलो. ह्या मागण्या उपरांत येदोळ पर्यंत दियाकोन आसले आमचे उमेदवार याजकी वर्गान भितर सरतले. ह्या मागण्या वेळार उमेदवार दिंबेर आसतना आमी सर्वांनी उबे रावन बेसपा सांगाता तांचे पासत मागचें. दयाकन उबे रावात. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, तूं आमकां पाव. तुजे तावन सर मान उपजता आनी सर पदवी तूं आणताय. तुजे वरवीं सगळें वाडटा आनी तीर जाता. जाणवान तीर आयलेले तुजे मांडावळी प्रमाणे मनशांक तूं दिसान दीस अदीक संपूर्णायक पावयताय. अशें पवित्र रिती वरवीं याजकपणाचे वर्ग आनी लेविताचें मणियारपण तुवें स्थापलां आनी वाडयलें. तुजी परजा सोलोवच्याक महायाजकाक अधिकार दिलोय तेदना तांचे सांगाती आनी मणियारपणाचे आदारी जावच्याक आदारी वर्गांच्या आनी पदवेच्या मनशांक विंचलें. अशें अरण्यांत मैजेक तुवें दिल्ली जाणटी काय 70 बुदवंतांक पावयली. हांचो आदार घेवन ताणें तुजे वर्ते परजेक सोंपेपणी चलयलें. तेच परी बलिदानां भेटोवंक आनी पवित्र ती परतून परतून समारंभाच्याक तांकां फावत आसले याजक करच्या तुवें आरोनाच्या पुतांक तांच्या बापायची पदवी दिली. तेच मांडावळीन सरेस्परा तुज्या पुताच्या धर्मतांक सगळ्या संवसाराचेर बावार्थ परगटूंक आदारी वर्गाचे शिकोणदार दिले. देखून सर्वेस्पर आमी तुजे लागीं मागता, आमच्या अस्कतकायेक आदार लाभय. कित्याक इतली व्हड आमची असक्तकाय तितली तुज्या आदाराची आमकां अदीक गरज. सरेस्परा बापा, ह्या तुज्या सेवकांक याजकपणाची पदवी लाभय म्हणून आमी प्रार्थता. पवित्रपणाचो आत्मो तांच्या काळजांनी नव्यान घाल. अशें देवा, तुजे कडचे घेतलेले आदारी वर्गाचे मणियारपण ते सांबाळूं आनी आपल्या साली वरवीं हेरांक बागेवंतपणाची देख ते जावं. आमच्या वर्गाचे प्रामाणीक सहकारी ते जावं आनी शुभ वर्तमान सगळ्या संवसारार पावों आनी सर राष्ट्रान जेजू क्रिस्ता सवें एकवटून देवाची एक पवित्र पर्ज जावं. तुज्या पुता आमच्या समेन जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. दयाकन बसा. आपले दोग याजक आमचे मदें दिसतात ते सादे पूण बागतांचें केदें आंज बुडव्यांक सयत मेळनातलें. आतां नव्या याजकांक याजकपणाचो बायलो गुर्द जावन स्टॉल आनी चार्जेबल मिसाची मुस्तायकी तांकां नेसयतले. जेजू क्रिस्ताक आमच्या श्रेश्ठ याजकाक ताच्या बापान पवित्र आत्म्यान मागलो मिसाचें बलिदान आनी हेर पवित्र संस्कार भेटोवंक फावो जायशें आतां गवळी बाप नव्या याजकांचे हात पवित्र तेलान मागतात. सम्या जेजू क्रिस्ताक ताच्या बापान पवित्र आत्म्याचे सक्तेन मागलोलो. क्रिस्ती परजा पवित्र करूंक आनी देवाक बलिदान भेटोवच्याक तो सुसोमी तुका
सांभाळो. सम्यान जेजू क्रिस्ताक ताच्या बापान पवित्र आत्म्याचे सक्तेन मागलोलो. क्रिस्ती परजा पवित्र करूंक आनी देवाक बलिदान भेटोवच्याक तसो समी तुका सांबाळूं. एका याजकाचो प्रमुख वावर लोकां खातीर मिसाचें बलिदान भेटोवचें. देखून आतां बिस्प नव्या याजकांच्या हातीं उंडो आनी वायनाची काल्स दिता आनी तांचें जिवीत जेजून कुर्सार भेटिल्ल्या बलिदाना सारकें पवित्र सभे पसत भेटोवंक उलो दिता. देवाक भेटोवच्याक ताच्या पवित्र परजेची दानां घे. तूं करताय तें समजोन घे. जे तूं संभ्रमतलोय त्या प्रमाणे जिये आनी सम्याच्या कुर्साच्या गुटा सारकें तुजें जिवीत जावं. देवाक भेटोवच्याक ताच्या पवित्र परजेची दानां घे. तूं करताय तें समजोन घे. जे तूं संभ्रमतलोय त्या प्रमाणे जिये आनी सम्याच्या कुर्साच्या गुटा सारकें तुजें जिवीत जावं. आतां गवळी बाप नव्या याजकांक याजकांचे मेळींत येवकार मागून एकतरसो गुर्त जावन शांती दितात. त्या उपरांत नम्यारलेले थोडे याजक मात्र शांतेचो गुर्त दिवन तांकां याजकी वर्गांत स्वागत करतात. आतां नवे याजक बिस्पानी हेरां याजकां सांगाता मेळून आपलें पयलें मिसाचें बलिदान भेटयतले. हाका तयाराय जावन आतां कुटुंबदारांनी मोगान हाडिल्ल्यो काणिको ते स्विकार करतात. देवाक त्यो अर्पितात. ह्या वेळार आमी भेटवणेचें गीत गावचें. उंड्या वायना
म्हज्या भाव भयणीनो तुमचें आनी म्हजें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, मनशा कुळाचे सडवणेची बली आमी तुका दिनवाशी काळजान भेटयता. ती तूं दयेन मानून घे आनी आत्म्याची आनी कुडीची भलायकी आमकां दिवन सदां आमकां तुज्या मोगान खुशाल बरीत कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदरा आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम दिसा तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाकणणी वर्त्या दाबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली. तोच तो दुलोब निराप्रदी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरोन ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. कसल्या दिनवासी काळजान भोवदयाळ बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता. बलिदान करूंक आमी ही देणी हाडल्यांत ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कालतेपणी मागता. तुजे कातोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी सलय. अख्खे प्रितुमीचेर तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पासत, म्हज्या तुज्या नांव फावो साकरा पासत आनी दर नृतांनी परगटलेलो तोच कोरो भावार्थ सांबाळतल्या आनी शिकयतल्या पासत. सर्वेस्परा, तुज्या साकरा आनी साकरणी खातीर आमची मागणी आयक. तुजे वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्या आमा सोमेस्तांची दया कर. आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. ससनाच्या जिव्या आनी करा देवा, तुका वाकानूंक हें बलिदान आमी भेटयता. आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी तारण आमा सोमेस्तांक लागच्याक तें आमी समर्पिता. आखे पोवे सभेच्या एकवटांत आमी आज आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आपले कुडीन पुनर्जीवन जालो तो बो पोवे दीस संभ्रमता. आनी त्याच जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सोम्या आनी देवाचे सदांच आमकां माये मोरयेक भोगतेन वंदिता.
तेच परी तिच्या पतीक बागेवन जुजेक तशेंच बागेवन पेद्रू आनी पावलू आनी आंद्रे जाकोब जुवाम तोमास जाकोब फिलीप बर्तोलोम्यू मातेव सिमावान तद्देव लीन क्लेत केमेन क्लिस्त कार्नेल सिप्रियम लॉरेस क्रिस्तोगान जुवा आनी पावलू कॉस आनी दामियांव ह्या तुज्या धर्मदुतांक आनी रक्षकांक आनी सोमेज तुज्या बागेवंतांक आमी वंदिता तांच्या पुण्या आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा तुझ्या मुनेरांची आणि सगळ्या कुटुंबाची देणी तू बापा तुज्या मणयेऱ्यांची आनी सगळ्या कुटुंबाची देणी तुवें ह्या जाकी वर्गाक उबारलेल्या ह्या तुज्या साकरा पासत आमी भेटयता ती मानून घे आनी प्रसन्न जावन तांचे थंय तुजी देणी सांबाळ अशें तुज्या दयाळपणान तांणी जोडलां तें फळादीक जावच्याक तुज्या कृपेच्या आदारान ते वावरूं. सर्वेस्परा ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावं ती आमकां तुज्या एकलास्पता आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर पोदवेदारा बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो. ताणें उंडो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडटासो गुटू परगटुया. जेजू तुझे मरण आम्ही समरपता तुझे पुनर्जीवन पाव आम्ही परगटता तुझ्या येण्यान सोम्या जेजू आम्ही अद्रेता. बापा आमी तुजे मणयारी आनी तुजी परजा तुज्या पुता आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताच्या कश्ट मरणाचो पुनर्जिवानपणाचो आनी सर्गार सडण्याचो भक्तीपणी उगडास करता आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली मायमेवन देवा आमी तुका समर्पिता की निर्मळ पवित्र आनी संपूर्ण बली हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या निती वंशाक राबेलाची देणी भावार्थांच्या बापा आब्रामाचो यज्ञ आनी तुज्या याजका मेल्की सदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली तेच परी हेंय बलिदान तुका मानो. सर पदवेदार बापा तुजो दूत हें बलिदान सर्गार तुज्या मुखार व्हरूं म्हणून आमी कलतेपणी मागता. अशें हे विधी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी बर. सर्वेस्परा आमच्या मेल्यांची काकूळ कर बावरताची मोर आसून ती आमची आदी गेल्यांत आनी विसवंत आसात. तांकां आनी क्रिस्तांतांय मेल्या समस्तांक
तुज्या गोपांत उजवाड सुख आनी शांती मेळूं. आनी आमा पातक्यांक तुज्या गणित काकुळटीचेर विश्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळोवं नाका, पूण आमचीं पथकां बोगोस आनी जुवांव स्टेफन, मातियास, बार्नबास, इनास, अलेसांद्र, मार्सेलेन, पेद्रू, फेलिसिता, पेरपेत, आगाता, लुसिया, आग्नेस, सिसिलिया, अनस्ताजिया ह्या तुज्या धर्मदूतांच्या आनी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त तुज्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं ताचे उदेशीन तूं सरेस्परा ह्यो सर बऱ्यो वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमच्या तुझे नाव पुरीत जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां गाडलें पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बोरवोशान नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. समयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. समयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूत देवाचे शेळये, देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूत देवाचे शेळये, देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोणे लाभल्यान ती सुभागी. तो म्हजे भितरी म्हणजे म्हाका आपोवना, पूण तुज्या उदरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली.
बोलयलोय तुझ्या बोलवण्याक हांव बोललो तू म्हज्या किसड बलेस आसलोय देखून जिखलोय तू हांव आरवालो सोम्या तुवें म्हाका उलयलो तुज्या बोलवण्याक हांव बोललो तू म्हज्या किसड बलीस आसलोय देखून जिखलोय तू हांव आरवालो काळजान पेटोवन आसा हो एक जळतो उजो ग्राशिला म्हाका उज्यान म्हज्या शिरान रिगोन रावला ओसो सोसूंक काय जायना म्हज्यान तुजी याद काडचो ना आनीक उलोवचो ना अशें हांव चिंता पूण मन तडवना कितले कश्ट आयल्यारी कोणा बियेम सोना वीरा सारको तूं संगी आसतना सोम्या तुवें म्हाका उलयलो तुज्या बोलवण्याक हांव बोललो तू म्हज्या किसड बलीस आसलोय देखून जिखलोय तू हांव आरवालो म्हजो तक्रार हांवें तुज्या हातान सोडला तुजे ठेवतां बरवसो नश्टांच्या हातांतलो निवारताय ओतमो देव तो नितीवंताचो तुजी याद काडचो ना आनी उलोवचो ना अशें हांव चिंता पूण मन तडवना कितले कश्ट आयल्यारी कोणा बियेम सोना वीरा सारको तूं संगी आसतना सोम्या तुवें म्हाका उलयलो तुज्या बोलवण्याक हांव बोललो तू म्हज्या किसड बलीस आसलोय देखून जिखलोय तू हांव आरवालो सोम्या तुवें म्हाका उलयलो तुज्या बोलवण्याक हांव बोललो तू म्हज्या किसड बलीस आसलोय देखून जिखलोय तू हांव आरवालो प्रार्थुया प्रितीच्या बापा प्राजित काळांत काळजाच्या उद्रेगांनी कतकतीत मागण्यांनी आनी कुडी आत्म्याच्या दोंडवणेन आमच्या आदल्या पातकी सालींक आमी पाठ केल्या आनी आत्म्यान नितळ जावन पासकांची परब आमी संभ्रमल्या पुनर्जीवन जाल्ल्या तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमी आतांच घेतल्यांत तांच्या बळान नवे रचनेची म्हणजे तुज्या खऱ्या भुरग्यांची साल आमी आमचे जिणेन सांबाळीशें कर जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आपल्या मोगाळ बापान आपल्या एकल्यास पुताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं तुमकां सोडवण दिली आनी आपलीं भुरगीं केलीं आपलो आशिर्वाद तुमकां दिवन तो तुमची काळजां संतोशान भरूं जेजून जोडलेले सोडवणे वरवीं बापान तुमकां पातकांतली सुटका दिली ताच्या उदारपणाच्या देण्यान आमार जिविताचें दायज तुमकां मेळ्ळो बावडता वरवीं जेजू बराबर पवित्र स्नानान तुमी पुनर्जीवन जाल्यांत आतां तुमचें जिवीत सारकें नवें आनी पवित्र जावन जेजू बराबर सर्गार सासणाच्या सुखाक तुमी पावो
आनी सरपोद्वेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदांचो. आमेन. आतां नवे याजक पयले पावटी आमकां तांचें बेसांव दितले. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो आनी सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाचे मोड उपकार. हालेलुया हालेलुया. देखून बसा. आतां आमचे प्रांती वडील गवळी बापांक दिन वाचूनचीं 2 उतरां उलयतले. त्या उपरांत दोगी बिस्प नव्या याजकांक मान करतले. उपरांत निमाणें कंदार जाताना सर्व याजकांनी एका तसवेरे खातीर फुडें येवचें. हांगाची सेरेमनी जाल्लीच तुमी तुर्तान CVC हॉलाक वचचें. थंयसर वैयक्तीक तरान नव्या याजकांक उल्हासूंक तुमकां अवकाश मेळटलो. हांव उलो दितां आमच्या प्रांती वडिलांक. आज आमी कार्मेलीत कर्नाटक गोंय प्रांत्य भोव संतोश पावता आसतना आमच्या दोगां भावांक विशान आनी अश्वत ह्या दोग नवे याजकांक उल्हास येता आसतना मोगाळ गवळी बापानो तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. तुमी बेलतंगडी फिरगजेक येवन ह्या आमच्या दोगां भावांक वोट दिसो सक्रामेंत दिला. तुमकां आमी आभारी जावन आसा. कार्मेलीत थंय तुमचो हो मोग व्यक्त जाता. कित्याक जेन्ना हांवें विचारलें तुमी पयलें म्हाका सवाल केल्लें खंय वोट दो म्हणून आनी हांवें बेलतंगडी म्हणटा आसतना तुमी कुशेन ओपून मानून घेतलें. त्या देखून तुमी कार्मेलीतां वयर दाखयल्या अभिमाना खातीर आनी तुमी आमकां दिवच्या बेसांवा खातीर तुमकां आमी ऋणी जावन आसा. तुमच्या गवळीक वावरांत आमी कार्मेलीत तुमकां सहकार बसयता. तशेंच तुमच्या गवळीक वावरांत आमच्या मागण्याचोय आदार दिता. देव बरें करूं बिस्प साहेबानो. Dear Bishop Lawrence Mukuli, today you are here with us, especially in appreciation with the family of the newly ordained priest, especially Father Vishan. You are here and you have preached a beautiful homily. On behalf of the Karnataka Goa province of the Carmelites, my special thanks to you. We are grateful to you. बेलतंगडी फिरगजे तावनो आमकां येदोळ 8 याजक लाभले. अश्वत आनी विशान 9 आनी 10 याजक. 10 पाद्र्याब ह्या फिरगजे तावन लाभचे म्हणटा आसतना कितें व्हरतें बाग तें 10 पाद्र्याब कार्मेलीत. 10 कार्मेलीत पाद्र्याब ह्या फिरगजे तावन आमकां लाभल्यात. ह्या वखदा सगळ्या देव प्रजेक आमी कार्मेलीत दिन वाचता आसतना ह्या फिरगजेचो प्रस्तूत वडील बाप जोसेफ कार्डोजा तुमकां आमी ऋणी जावन आसा. कित्याक ही वोट हांगासर चलच्या वखदा संभ्रमच्या वखदा तुमचो मोठो सहकार आमकां लाभलो. तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमच्या सांगाता आसच्या प्रिंसिपल फादर जेसन आनी दियोकोन हांकांय आमी आभारी जावन आसा. तशेंच हांगासर सहभेटवणी केल्ल्या सर्व याजकांक कोरोनाचें रेस्ट्रिक्शन आसा जाल्यारय जायते याजक जावंक पुरो कार्मेलीत आमच्या प्रांत्याचे JCCचे हेर रिलिजियस भाव हांगासर आसात. तुमकां समेस्तांक आमी कार्मेलीत ऋणी जावन आसा. आनी तुमकां समेस्त देव प्रजेक ह्या संभ्रमांत वांटो घेतिल्ल्या तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी सर्तीक तरान देव बरें करूं म्हणूंक CVC हॉलांत तुमकां थंय आमी मेळटा. परत देव बरें करूं. मोगाळ बेलतंगडचे गवळी बाप लॉरेन्स मुकुळी, हांगाचे विगार बाप जोसेफ कार्डोजा, कार्मेलितांचे प्रांती वडील फादर पियूस डिसोजा, आज नवे याजक जाल्ले
बाप अश्वत आनी विशान, तांच्या कुटुंबदारांनो, आवय बापायनो, भाव भयणीनो, सैऱ्या दैरानो, हांगासर आसच्या सर याजाक भावानो, धार्मीक भयणीनो, सैऱ्या दैरानो, दोगांक आज बांदून घाला आनी सुटोवंक ना. निरंतर सासणाच्या सासणाक ते याजाक म्हणून आमी गायता. बांदून घालचें हांकां सुमयाच्या काळजा कडेन. जेजूचें काळीज हांगासर सडवणदाराक भेटोवन दिल्ली फिरगस जेजूक आनी तांकां विंगड करूंक नातल्या बांदांत गांठीन बांदलां आसता. आसतावन ते सदांच याजाक आनी हें याजकपण कुर्सायलेल्या क्रिस्ता सारकें तुजें जिवीत जावं म्हणून हुंडो आनी वायन उदकान भरसिल्लो तांच्या हातांत दिता आसतना तांकां जागयिल्लें. जेजूचें कुर्साचें जिवीत, सॅक्रिफिसाचें जिवीत, त्या कुर्सा उपरांत मात्र पुनर्जिवनपण आसा तें आमी ह्या दिसांनी बगून आसां. जिणी भर तसो आनंद भोगता. देखून कुर्साचें जिवन म्हणल्या तक्षण बेजारायचें, कोडूकंतीचें, दुखांचें म्हणून अर्थ न्ही. त्यो संगती आसात, पूण ताच्या उपरांत बरवशाची निशाणी जावन पुनर्जिवनपणाची बोगणां आमच्या थंय देव घालता. देखून याजाकांचें जिवन खंडीत जावन संतोशाचें जिवन, कित्याक हांवें म्हाकाच सोम्याक समर्पून दिलां. हें समर्पणाचें जिवन केदाळाय बेजाराचें जिवन न्ही. ताळण्यो येतात वडलो बिसायबान सांगलें. वडदीच्या पयलें 7 जाल्यार वडदी उपरांत 70 अशें ताळण्यो येवंक साद आसात. पूण आमी निरंतरी सोम्याक उलो मारी जाय, पवित्र आत्म्याचें बोळ मागा जाय, कुर्सायलेल्या जेजूचो उडास काडी जाय, कुर्साक पळोवनूच राव जाय आनी तवळ तो नियाळ करता आसतना पुनर्जिवनपणाचो आमकांय अनुभव जाता. देखून ह्या दोगां भावांक अश्वत आनी विशान हांकां हांव शाबास म्हणटा, बरें मागता, उल्हासिता. तांच्या वडिलांक देव बरें करूं म्हणटा आनी उल्हासिता. तांच्या सैऱ्या दैऱ्यांक, तांकां ल्हान व्हड केल्ल्यांक सोमेस्तांक तांचो आभार मानता. कार्मेलीत वडदीच्या प्रांतीय वडील हांगासर आतांचो आसा, आदले आसात फादर चार्ल्स आनी इतर भाव आसात. ह्या दोगां भावांक आज आमी संपूर्ण तरान पवित्र सभा तुमच्या अधीन ओपसून दिता. जशें काजार जाल्ल्या दिसा व्हंकलेक न्हवऱ्याच्या हातांत आनी कुटुंबाच्या हातांत ओपसून दितात, तशें पवित्र सभा हांकां तुमच्या हातांत ओपसून दिता. तांणी फुलां जायी, तांणी फळ दी जायी, उरचें तसलें फळ दी जाय म्हणून तुमच्या मेळींत आनी तुमच्या मेळांत तांकां दवरलां. देखून तुमी तांकां मोगान, मानान आनिकी फुडल्या दिसान सांबाळून व्हरता आसतना देवान तांचे थंय कितें मांडावळ घाल्या ती जारी करूंक तुमी तांकां कुमोग करा आनी सोम्याक तांचे मारिफात महिमा आनी होगळाप जावं. हांगासर आसल्या समेस्तांक प्रत्येक जावन हांव देव बरें करूं म्हणटा. विगार बापाचो फादर जोसेफ, तशेंच प्रिंसिपल हेडमास्टर बाप फादर जेसन रॉन्सन दियाकोन आनी हांगाचो उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी आनी सक्कड गोळी परिशदेचे सांदे, कोणें सक्कड ह्या कार्यक्रमांत भाग घेतला, कोयाराचे सांदे, तशेंच वेदी सेवक, सक्तांचो उडास ती काडटी तरी हांवें म्हज्या पडतीन देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां समेस्तां बरें मागता, शाबास म्हणटा आनी सोम्याची आशिर्वादां मागता. आयच्या ह्या वर्दीचो गुर्त जावन व्हड जाल्या म्हणल्यार सो उपकार जावन एक सर्टिफिकेट बिस्पान दिवची. बिस्प व्हडलें भांगार आनी रुपये ना, आज पेदरून म्हणल्यार बरें. हांवें म्हज्या कडेन भांगार आनी रुपये हाडूना, एक सर्टिफिकेट हाडल्या. ती सर्टिफिकेट तुमच्या जिणेच्या केरी पर्यंत उपकारतली. तुमी दाखोवंक याजाक म्हणून खंय गेल्यारय ती उपकारतली. देव बरें करूं तुमकां गवळी बापानो. आतां सर्व याजकांनी फुडें येवन एका तस्विरेक सांगात येवचें म्हणून तुमच्या लागीं विनंती करता आसतना आमी निमाणें कंतार गावचें.
आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन.